गोंयांत तरणाटे कलाकार आपापले परीन हांगातल्यो कला कळाशी दाखोवपाक लागल्यात. फोंड्याचो काव्य आर्टिस्ट सागर नायक मुळे ह्या तरणाट्यान अत्रूज म्हालात स्टुडिओ 573 ह्या नांवान आपलो स्वताचो आर्ट स्टुडिओ उक्तो केला. तांबडे मातयेचो वापर करून चित्रां काडटा. तरणाट्यांनी फुडें येवन आपले कडेन जी कला आसा ती जगा मुखार हाडपाक जाय. सागराचें म्हणणें पळयात. आमचे जे चीफ गेस्ट आशिल्ले वैकुंठबाब देंपो, आमची प्रिता मॅम साळगांवकर, श्रीधर कामत बांबोळकर बाई आणि खास करून आमचे जे रिपोर्टर बाई सगळे भाव आसा आनी भयणी, तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना हांव इनिशियल स्टेज जेन्ना हांव लायमलायटाक येवचे पयलीं तेंच्यांनी म्हाका उबारून दवरलो. सो तेंचे खातीर स्पेशली सगळ्यांच्या हातीन हांव मुद्दम करून घेतला, कित्याक आयज म्हाजी नवी सुरवात आसा ती सगळ्यांतली तेंच्या आशिर्वादान हातीन जावनी म्हणून. आणि असोच सगळ्यांत तुमचो मोग आनी आशिर्वाद आसुनी मागेली चित्रां स्पेशली आतां हांव हांगसरल्यानूच काम करतलो. तुमी मुद्दम मुजरत टायम करून येयात, पळयात आनी असोच सपोर्ट करात म्हाका. आमचे मातयेचें नांव, गोंयचें नांव, इंडियेचें नांव अशेंच फुडें सरपाक लागून तुमचो आदार दियात. देव बरें करूं. फ्युचर प्लॅन कितें आसा? फ्युचर प्लॅन म्हाजो आतां जो स्वास आसा आनी तो लास्ट स्वास आसतलो तो आर्टिस्टूच म्हणून आसतलो. आर्टिस्टूच म्हणून हांव जगतलो आनी आर्टिस्टूच म्हणून हांव काम करतलो. वचना जगलें. फुडली चित्र कसली आसतली तुजी? आतां जशी म्हाका काव्य आर्टाक लागून खूब प्रसिद्धी मेळ्ळ्या आनी आमचे जे गोंयचे गांव आसा तेंचेर हांव ते सोंपता पळय न्ही, जावं आमचे कल्चर सोंपता तेजेर हांव काम करता. सो ते कामाचेरूच हांव परत आनीक फुडें रिसर्च करतलो. जशें की आमी जितके मॉडर्न जाता तितके आमचो कल्चर सोंपत वयता. म्हाजें एज अ आर्टिस्ट, एज अ कलाकार म्हणून हांव तो म्हाजें कॉन्ट्रिब्युशन सदांच उरतलें. आज म्हाका खूब खोशी जाता हांगा सागरान आपलो स्टुडिओ हांगा फोंड्यां अंत्रूज म्हालान सुरू केला आनी म्हजी आनी ताजी वळख खरीच ह्याच 2 म्हयन्याची. पूण ताजे पळय जे कामा बद्दल आनी जे आमचे गोंयचे मातये बद्दल, आमचे गोंयचे कले बद्दल पळय जे ताजी पळय भावना आसा त्यो म्हाका खूब म्हणजे खूब अशें दिसलें की आमच्या आतांच्या भुरग्यांच्या मनान अशें आसा आनी ती हें फुडें व्हरता, ही कला फुडें व्हरता म्हूण खूब खोशी जाता. त्या खातीर ताका हांव सगळे शुभेच्छा आमच्यो की कितें पळय तो करूंक भायर सरला तें खूब बरें जावचें आनी आमकां ताजी बऱ्यांतली बरी कला सदांच पळोवंक मेळची.